कला अकादमीच्या नूतनीकरणाचेर आतामेरेन 42 कोटी रुपया फारीक केल्यात आणि उरिल्ले 7 कोटी रुपया फारीक करप उरिल्ल्याचे मुखेलमंत्र्यान विधानसभेत सांगले। कला अकादमीच्या कामात कला संस्कृती मंत्र्यान हस्तक्षेप केला, परिणामी कला अकादमीच्या कामाचो दर्जो उणो जाल्ल्याचे विजय सरदेसायान सांगले। हाचेर चौकशी करपा खातीर हाऊस कमिटी नेमपाची मागणी विजयान केली, जाल्यार कलाकारांची एक समिती नेमता, तशेंच कला अकादमीच्या कामाबद्दल त्रिसदस्यीय समितीचो अहवाल आयले उपरांत फुडल्या सत्रांत मांडटा अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले। बरें स्पीकर सर, आता एक प्रश्न आहा, ही डिसिजन फायनल कोण घेतालो? ही चेंज करूंक जाय। आता हांवें सांगलें हें धवें आहा तें काळें करचें, हें कोणें डिसिजन घेतलें? हें कन्सल्टंटान घेवना। कन्सल्टंट म्हणटा तुमी फारीक केल्लो मनीस, मुखेलमंत्र्यान घेतलें काय आर्ट एंड कल्चर मंत्र्यान घेतलें? कोणें घेतलें? ना कित्याक म्हजे कडेन मिनिट्स आहा, हांव तुका वाचून दाखयता, तूं सांग म्हाका तुजें आन्सर। ना सांग स्पीकर सर, हाजे चेंज हेजे जे होल डिसिजन जे आसा पळय न्ही, ही ताजी कमिटी जी आहा पळय न्हू, हे कन्सल्टंट आसतलो आर्ट एंड कल्चर चेअरमॅन ऑफ दॅट कला अकादमी आणि त्यांची बॉडी हांच्या भितर ठरोवन घेतलेलें डिसिजन। काम जे आहा पळय न्ही, हे 50 कोटीचे 42 crores रुपीज ताका पेड केले। अजूनय हांव सांगता, ओके, सो 42 crore म्हळ्यार कांय न्ही। आणि हे पळय ना 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 आनी तुका हांवें 42 crores काम स्ट्रक्चरली कशें जालां ताच्या खातीर कितले नो प्रॉब्लेम केला, सर्टिफाय कोणी केला काम, हेंय तुका सांगलां। बरें, एक मिनिट, आता म्हाका अश्युरन्स दी स्पीकर सर की सिन्स तूं जाणा डिफेक्ट आसा, तूं म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टर रिपेर करतलो, डिफेक्ट जावपाक हांवें तुका सांगलें की तुज्या मंत्र्यान डिसिजनां घेतल्या। सुदीन ढवळीकर ताका आनी कितें सांगूंक शकता? हाऊस कमिटी कर टू गो इन टू दीस कला अकादमी। हे सगळे म्हणजे IIT मुंबईन त्याच्या उपरांत रिपोर्ट्स दिला, रायट्स कन्सल्टंटान दिला, आणि ऑलरेडी कमिटी जी आमी अपॉइंट केल्या ती कमिटी तेजो प्रत्येक रिपोर्ट 3 मेंबर कमिटी घातलेली आहे। तो बारीक तेजे रिपोर्ट्स कितें आहा तेचे 3 फावटी इन्स्पेक्शन जाले, फायनल रिपोर्ट तेजो येवपाचो उरला। तेजो फायनल रिपोर्ट येयल्या उपरांत फुडले फावटी फुडल्या असेंब्लीन हावजान दवरता तो टोटल रिपोर्ट 3 मेंबर कमिटीचो येवपाचो। हाऊस आतां इतलें उलयलां मरे, हाऊस कमिटी कित्याक करना तूं? स्पीकर सर, हांवें सांगलें स्पीकर सर, आमकांय कला अकादमीचें पडलां, तुमकांय पडलां, हाऊस कमिटी कित्याक नाका? हांवें जेन्ना सांगलें की हांव कलाकारांची वेगळी कमिटी काडटा, आता हाऊसातले मेंबर काय कलाकार न्हू, कलाकाराची केन्ना? कला अकादमीत जाल्ल्या बाबत दर्जाच्या कामा खातीर FIR नोंद करपाची मागणी वेंझीन केली। भौशीक बांदकाम आणि कलाकारांक घेवन पळोवणी करपाक गेल्ले कडेन BOQ म्हळ्यार बिल ऑफ क्वांटिटीचो ताळमेळ बसना। उण्या दर्जाची यंत्रणा कला अकादमीत बसयल्ल्यान कलाकारांक त्रास जाता अशें युरीचें म्हणणें। हाचेर कलाकारांची समिती नेमून चौकशी करता अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। स्पीकर सर, हे सगळे 42 crores सब स्टँडर्ड वर्क सगळे एग्री जाले। सो हेजे तुमकां दिसना एक FIR जावपा जाय दिसना तुमकां? स्टेजीचो जो क्वालिटी ऑफ वूड दॅट इज सब स्टँडर्ड, इम्प्रॉपर लायटिंग, जे कार्पेट घायला इज ऑल्सो सब स्टँडर्ड, पावर सप्लायचे त्रास जाता, फायर सेफ्टी थिंगा उज पेटल्यार ऑस्पावयर जाग सारकना धाकटान। स्पीकर सर, हाजेर हांव ताका समप करतना एकूच सांगता की तेणी काही सजेशन्स दिल्या, ती हांव आमच्या टेक्निकल टीमी कडेन दिता, आणि त्यांनी सजेशन्स जी दिल्ली आहा पळय ती कलाकारांची जी कमिटी काडटा आणि त्यांच्यानी जी सजेशन्स दिता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।